असो कितें खास ती म्हायती तुमकां आमचो गोवा वेटरन्स क्लबाचो प्रेसिडेंट सर लुईस दिता. सद्याक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हो जावन आसा 3rd एशियन वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट. फर्स्ट टुर्नामेंट बेंगलोराक जाल्लो तेन्ना आमी गोवा टीम विनर आशिल्ले. सेकेंड एडिशन मलेशियात जाल्ले आनी थंय आमी रनर्स अप आशिल्ले. आनी हो जावन आसा 3rd एडिशन 3rd एशियन वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट. सो हे फावटी सिंगापूर, मलेशिया आनी इंडोनेशिया ह्यो भायल्यो टीम येतल्यो. तशेंच आमच्यो इंडियेच्यो पॉंडिचेरी, केरला, चेन्नय, बेंगलोर आनी होस्ट गोवा. सो हो टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा बाणावली एसएजी ग्रावंडाचेर. आनी हो टुर्नामेंट आमकां घडोवन हाडपाक बाणावली सरपंच मनोज कुनी आनी बाणावलीकार खूब आमकां बरें सपोर्ट करता. आनी हांव मागता की सगळो हो टुर्नामेंट आमचो बरे भशेन जावचो. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जी डिटेल कितें आसा ती फुडें मनोज सांगतलो. ह्यो मॅचीस जातल्यो लीग सिस्टमान 2 ग्रूप केल्ले आमी. आनी ही 10 तारखेक सकाळीं सॅटर्डे जातली स्टार्ट. तशेंच फुडें टोर्नामेंट चालू आसतलो. तशेंच फायनल जातली 11 तारखेक. हो जो टोर्नामेंट आहा हो फ्रेंडली टायप असो टोर्नामेंट. नॉट अ कॉम्पिटिशन बट मिटींग फुटबॉलर्स अक्रॉस द ग्लोब. हो तेजो एक हेतू आसा. आमी गोवा वेटरन्स टीम हो होस्ट करता आनी फर्स्ट टायम हो मोठ्या प्रमाण ग्रँड असो टोर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा बाणावले ग्रावंडार. आनी आमकां फायनल जी 11 तारखेक जातली तेजे मागीर आमच्या भितर एक गाला डिनर आसतलो. तोय तुमकां ब्रीफ करता. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. सो हो टोर्नामेंट आमकां खूब मातशें त्रास पडले कित्याक सगळे टोर्नामेंटाक आसता आसले. आनी आमी कांय मनशांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचो बाब झेवेर पेरेरा सरपंच बेनावली ताणें आमकां खूब मोरल तसोच राजकीय सपोर्ट दिलो आसा. तशेंच डॉक्टर कायदान प्रेसिडेंट GFAचो आनी SAGचो एक्झिक्युटीव डायरेक्टर कितें आमकां ग्रावंड यूज करपाक परमिशन दिलें म्हणून. तसोच स्पोर्ट्स मिनिस्टर गावडे. आनी आमी स्पेशल कितें भाशेन थँक्यू म्हणटा बाब चर्चिल आलेमांव तशेंच सावी आलेमांव ताणें आमकां ऑर्गनायज करपाक दिला. तसोच आमचो गोवा युनिवर्सिटीचो एक्स गोलकीपर बाणावकाराचो बाब कोस्तांव दाजलेलो ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक ल्हान भुरगे वेटरन्स तशेंच यंग प्लेयर्स कोण आहा तांकां कांय हार्ड इन्विटेशन. तुमी हे 10 आनी 11 तारखेक येवन हो टोर्नामेंट पळोवचो. फूल डे टोर्नामेंट आसतलो. सकाळीं 7 ते 7:30 म्हळ्यार फर्स्ट मॅचीस जातल्यो आनी फायनल 11 जातली. सो तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. थँक्यू. प्रायझीस बी कांय नासले हे टुर्नामेंटाचो हेतू असो आसा की ताका आमी प्रायज कॅश प्रायज बी दवरना. इट इज लायक अ गूड विल अशें. सो अशें ऑल ओवर इंडिया कितलेशे टुर्नामेंट कॅश प्रायज दवरून जाता. पूण हेजे कॉन्सेप्ट अशें म्हणटा आमी कॅश प्रायज धरप ना. सो तेतूंतल्यान कितें झगडी बिगडी जावपाची कॅश प्रायज जाता मागीर तितूंतल्यान फावर करता तितून ना. फक्त आमी बरें तांकां मोमेंटोस दिता, बरें आमी तांकां जेवण दिता, बरें आमी तांकां ट्रिटमेंट दिता, वेवस्था बरी रावपाची करता आनी मोमेंटोस ताका सगळे टिमीक बी दिता, बरे ट्रॉफी दिता. तो हे एशियन आहा तें नेक्स्ट टायम दुसरे कंट्रीक तुमी वयतले आनी हे हय फर्स्ट टुर्नामेंट आमी सांगले ते भाशेन बेंगलोर केलो. मागीर आमी सगळी गोवाची टीम मलेशिया गेली. सो नेक्स्ट एडिशन आसा तें केरला आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी मागीर इंडोनेशिया करतले. सो इट्स एवरी कंट्री अशी सगळे कडेन मागीर स्लो स्लो आनी कंट्री जॉयन जातल्यो आनी आमचो चालूच उरतलो. बेसिकली कॉन्सेप्ट आसा हे आमचे सगळे फुटबॉल एक वेटरन्साक ऑपॉर्च्युनिटी, दुसरी कंट्री बरोबर खेळपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आनी वेगवेगळी हेल्दी लायफ. आमगे गोंयची टिमी कोण खेळपाची? आतां सद्या आमचे गोंयची टिमीक आतां आमचे मिकी फेर्नांडीस, जोरो झोल्वेरा,
डॉमिनिक नरोना, मागीर रेमी गुलासो, रेमी बारेटो, जे प्रोफेशनल जे टिमी खेळल्या, जे आतां 45+ 50 जाले ते प्लेयर आसतले. तो वेटरन म्हणल्यार हेजे एज लिमीट 45 and plus. हो टुर्नामेंट आसा तो आमकां 45 आनी प्लस. ऑप्शन आसा ते दोनूच प्लेयर फक्त 40चे ते ऑन डिमांड आहे. मलेशिया टीम म्हणटा की आमकां 2 प्लेयर 40चे अलाउड करा, सो दॅट मातशें कॉम्पिटिशन मातशें बरें जातलें फास्ट स्पेस. सो आमी सगळे टिमी भितर ऑफर दिल्या की 2 मॅक्झिमम 40 प्लेयर्स, बाकी सगळे 45+. पब्लिका फ्री पब्लिका फ्री होय, फ्री एंट्री असते. फ्री एंट्री आसतली. ग्राउंड वर. Yes.